नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत. गोयचो आवाज जेन्ना आमी पळय म्हणटात तो आवाज असेंब्लीतलो जावनी किंवा जेन्ना सरकारा विरोधात आवाज कसलोय करपाचो आसता, जेन्ना आमी म्हणटात की सरकारान आज कितें केला आणि सरकार कितें करतले ताचे परस हे सरकार कितें करता हाजे अगेन्स्ट जेन्ना कोण तरी आवाज उठयता तेन्ना आमकां खुबशे लोक दिश्टी पडटात. कोण सोशल मिडियाचेर दिश्टी पडटात, कोणाले नांव पेपराचेर येतात, कोण टीव्हीचेर येतात. पूण एक नांव जे गोंयकाराच्या दोळ्या मुखार सदांच येता आणि गोंयकार जाका पळयता ते म्हणजे फातोर्डेचे आमदार बाब विजय सरदेसाय. सर, वी वेलकम यू टू द शो. थँक्यू. आमी जेन्ना गोंयकारपण म्हणटात आणि जेन्ना विजय सरदेसाय आज गोंयचे इश्यू घेवन मुखार वता तेन्ना गोंयचे राजकारण तुम्ही खंयच्या तरेन पळयतात? एक वायट दिसता अशें की गोंयांत आज गोंयकार कमी जावपाक लागला आनी गोंय जें आशिल्लें तें गोंय आज भरपूर बदल जाला. ह्या दिसांनी तूं पळय किडनॅपिंगां, मर्डर, रेपी ह्यो अश्यो म्हळ्यार सदांच्यो अश्यो खबरी जाल्या ज्यो गोंयांत केन्ना जायनाशिल्ल्यो. सो आज जें कितें गोंयांत चल्लां इज अगेन्स्ट द गोवन एथोस. आमची संस्कृतीचे विरोधान आमी वागतात आनीक आमची अस्मिताय आमी विसरून गेले. सारांश जर काडटलो जाल्यार गोंय हें गोंय उरूंक ना आनी ताजे खातीर गोंयकारांनी म्हाका दिसता आतां सरकाराचेरूच तें सोडून दिवन वो खंयच्या राजकारण्याचेर सोडून दिवचे परस गोंयकारांनीच गोंयचो चार्ज घेवंक जाय. दे हॅव टू टेक चार्ज ऑफ गोवा. कित्याक हें आमचें गोंय. फायनली गोंयकार गोंयांत रावपाचो आहा आनी आमचो फुडार ह्याच प्रदेशान आहा, ह्याच राज्यान आहा. आमी जेन्ना अशें म्हळ्यार हडेल तडेन रावतात तेन्ना आमचो फुडार आमकां क्लियर बरो दिसना आनी जे भशेन डायल्युशन ऑफ आयडेंटिटी म्हळ्यार जी अस्मिताय आमची कमी कमी जायत रावल्या, संस्कृती कमी जावपाक लागल्या आनी गोंयांत जे भशेन भायले मनीस येवन भायले कल्चर गोंयांत हाडटात ताचेर एक अशें दिसूंक लागला की गोंय जे एक प्रदेश ज्याचे खातीर फामाद आशिल्ले ताचे सगळे एंटिथेसीस एक्झॅक्ट ऑपोजीट आज गोंयांत चालू जाला. म्हणटकीर गोंय आतां साल्वार करून दवरचें पडटलें. कोणा खातीर? आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर. ते कोणें दवरपाचें? ते सरकार दवरचो ना. कित्याक सरकार एक कारण आसा हें जावपाक. हाजे खातीर म्हजो कॉल तरी असो आहा की गोंयकारांनी टू टेक चार्ज ऑफ गोवा आनी गोंय परतें म्हळ्यार दवरपा खातीर तें रिस्टोर करपा खातीर गोंयकारांनी फुडाकार घेवचो पडटा आनी कोण तें करचें ना. आनी ताचे खातीर राजकारण पसून जें आसा तें आमी एक दुसरे तरेन विचार करचो पडटलो की राजकारण आमकां कोण तरी दिल्लींतल्यानूच चलयतलो जाका गोंयची खंयचीच म्हळ्यार ताका विशिश्ट आमचे कल्चर आयडेंटिटी ताका कांय खबरूच ना. ते भशेन गोंय चलूंक शकना. गोंयाक एक आयडेंटिटी आसा. गोंय इज द ओनली प्रदेश विच हॅज वोटेड फॉर एक जनमत कॉल जालो. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ओनली रिफरंडम that we have voted to maintain our identity. We can't just let it. जे तुम्ही म्हणतात की रिजनल पार्टीज जाय गोंय जर सारको रिजनल पार्टीज म्हणना पूण रिजनलिस्टीक आयडेंटिटी राखपी कोण तरी मनीस जाय. तो फाल्यां नॅशनल पार्टीचो आसलो जाल्यार ते ताजो फोकस आसपाक जाय. हांगा तो फोकस ना. हांगा आमी म्हणटात की म्हारवाड्यांनी येवन गोंयांत बिजनेस घालचो. जेन्ना कोण एक कॉल दिता की म्हारवाड्यांनी येवन गोंयांत बिजनेस घालचो आनी जेन्ना तुका खबर ना की गोंयचो बिजनेस सगळो ह्याच कम्युनिटीन काबार केल्लो आनी गोंयचो धंदेकार पसरकार तो वळखूंकूच ना, हें जेन्ना तुका खबर आसता तेन्ना तूं गोंयकारा खातीर कितें करता? सो डू यू रिप्रेझेंट गोवा? दीस इट सेल्फ बिकम्स अ क्वेश्चन. आनी अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता आमकां फुडार बरो ना. आमचो फुडार बरो ना. फुडार बरो ना कित्याक दिसता तुमकां? कारण फुडार आमी जेन्ना बरो ना म्हणटात तेन्ना एका वेळा अशेंय आसपाक शकता की फुडार बरो आसतलो आनी तुमी जशें तुमच्या उतरांतल्यान सांगतात की वी नीड अ चेंज. No, we need a change. Not only we need a change, we need the participation of every Goinkar. जो खरो खडेकांत खरो गोंयकार जो आहा जो
गोंयकार म्हणून विचार करता अशे सगळे गोंयकारवादी शक्तींनी एक जावपाची गरज आसा गोंय हें गोंय दवरपाक नाजाल्यार गोंय हाका भायर गेलें गोवा वील बिकम येट अनदर प्लेस इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री आनी आमी आमचें आतां कंपिटिशन कशें सांगतात की आमी हायेस्ट आमी 100% लिटरसी गोंयांत आमची आयली मागीर कितें अजाप जावपाची वस्ती केन्ना नाशिल्लें आमी लिटरेट अरे गोंय इज कन्सिडर्ड इवन आफ्टर मिसिंग दोज 5 year play we are still considered to be a very progressive state. We have to compete with the world, not with the country. See, आमकां competition खंय येता आमकां competition येता थायलंडच्यान आमकां competition येता श्रीलंकेच्यान नाजाल्यार व्हिएतनामच्यान कळ्ळें तुका नाजाल्यार बाली इंडोनेशिया तुम्ही म्हणटा इकॉनॉमी इंटरनॅशनल आयडेंटिटी आसा ती आमी दवरपाक जाय ती दवरपाकूच जाय आनी वी हॅव टू बी ऑन वर्ल्ड स्टँडर्ड नॉट ऑन इंडियन स्टँडर्ड आमी सांगप की सगळ्या कडेन टॉयलेट घाला एक व्हडलें कितें तरी हें केलें हें बिहाराक आनी युपीक कोता येता आमकां न्ही आमी ऑर्गान गोंयकार कित्याक आमी अशे भिकारी न्ही कित्याक लागून दिसता तुमकां सरकार हे अशे तरेची एडवांटेज सरकारा कडेन फक्त मॅन्डेट आहा ती गोयले जे कितें स्लोगन काडल्या प्रधानमंत्री ते हांगा रिपीट करपाक ताची कितले रेलेवन्स गोंयांत आसा हे विचार करपाक जाय न्ही जेन्ना आमी टॉयलेट्स हे उलोवपाक लागले वॉट इज अ बिग डील अबाउट टॉयलेट्स गोंय असं केलें थंय तर तुज्यान बेसीक एम्युनिटीज दिवपाक जायना वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट दीस इज द 21st century वी कॅनॉट बी टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स ल्हान ल्हान वस्तू आमी इंटरनेट फ्री एरिया केली म्हणटा हांगा तुमी एलॉन मस्काक परमिशन दिला तो ते स्टारलिंक घालून एंटायर देशूच न्ही इवन इन द स्कायज तूं विमानान गेल्यार तुजें इंटरनेट ऑन आसता सो अशे परिस्थितीन इतलो प्रोग्रेस जेन्ना फुडें आहा तेन्ना हे आमी कितें उलयता ही फकाणां सो आमचो फोकस आनी आमचो टार्गेट्स आर व्हेरी व्हेरी स्मॉल वी आर नॉट सेटिंग गुड टार्गेट्स वी आर नॉट हॅविंग द विजन टू टेक गोवा फॉरवर्ड So focus, vision, everything should be at the international level. Yes, it has to be because we cannot be diluting our identity. Our identity is whatever identity. पण हांगा अस्मितायेचें जेन्ना उलयता तेन्ना देशद्रोह जायना अस्मिताय म्हळ्यार कितें आमी महाराष्ट्रान मर्ज जाले ना बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू बी इन अ स्टेट which faces drought, which faces starvation deaths. हे अशें जाता महाराष्ट्रान हें आमकां नाका आशिल्लें गोंयांत आमी आसा तशें बरें आहा आमकां आमची भाशा आसा भाशा इज द बेसीस ऑफ अवर आयडेंटिटी जस्ट लायक हाव द स्टेट्स वर मेड लिंग्विस्टीक स्टेट्स सो 8th शेड्युलान कोंकणी गेली थंयच्यान आमकां राजभास कोंकणी जाली उडून आनी ताजे खातीर ते घटकराज मेळ्ळे ताजे मागीर आमी एक कोणाचो तरी एक असो स्टेपनी कशी कित्याक विचार करता वी शूड थिंक इंडिपेंडंटली वी शूड थिंक अबाउट सेटिंग स्टँडर्ड्स फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू फॉलो ब्रँड गोवा म्हणटा तो चलता गोंयान लोक येतात लग्न जावपाक येतात आनी कितें सेलिब्रेशन करपाक येतात कित्याक येतात कित्याक गोंय कितें तरी दुसरें आसा जे ब्रँड गोवा इज एबल टू सेल हो ब्रँड गोवा इज नॉट बिकॉज ऑफ द गव्हर्मेंट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी आमी खुबशे अशे रील्स पळयतात व्हिडिओज पळयतात ते तुमकां दिसता की एक नेगेटिव्ह मेसेज गोंयच्या विरोधात स्प्रेड करता कारण आमी इन्फ्लुएन्सर्स म्हणटले आमी कोण तरी बेश्टे लोकल्स जे खंयचे खंयचे बाकीच्या राज्यांतले आसात ते डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट हांव म्हणटलो ते गोंयांत येतात ते कितें तरी काडटार घालतात आनी हांगा मागीर एक्सप्लेन करचे पडटा स्वता हांवें कितले फावटी एक्सप्लेन केलें आसा की इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अस गोवन्स इट इज बिकॉज ऑफ यू डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट जे हांगा येवन कोयर करता देर आर टू थिंग्स सी दॅट द फोकस ऑफ दॅट whom to come whom to invite should have been of the government see when the government looks at numbers it focuses on quantity not on quality so you should focus on quality म्हणजे पयर एकट्यान कोणे तरी सोशल मीडियाचेर फेसबुकाचेर कमेंट मारिल्लो छपरी टुरिझम हो छपरी टुरिझम हांव एकदां पयलीं जेन्ना म्हणलें खूब वर्सां पयलीं हांव मंत्री आसतना हांवें स्कम ऑफ द अर्थ आनी व्हडलो मदीर इश्यू जालो तो इश्यू कित्याक जालो एक ट्युरिस्ट एक बसींतल्यान बस मूव जाताली तातूंतल्यान तो फुट्टालो मिरामार कांपालाचेर मेन रस्त्यार सो इफ दीस इज नॉट द स्कम ऑफ द अर्थ असलो ट्युरिस्ट डज नॉट रिप्रेझेंट द स्कम वॉट डज इट रिप्रेझेंट सो हाजेर हांवें ठाक करून तें उलयलें पूण आमी कांय कोणाक बंदी घालपाक शकनात ना ना बंदी न्ही तुज्यान
ओरिएंटेशन अशें दिवपाक जाता की असलो मनीस गोंय येवचोच ना, ताका ते म्हारग जाता. कोण म्हारग गोंय? गोंय सगळ्या खातीर कोण सडक छाप गोंयकार ट्युरिस्ट येवपा खातीर गोंयकार अफेक्ट जावचो ना. गोंयकार अफेक्ट जावचो. पळय बेसीक थ्रस्ट कितें आसता की ट्युरिजमाची जे खरी मूल्य आहा ती गोंयकाराच्या भोवसांत वचपाक जाय, गोंयकाराच्या पोटांत वचपाक जाय. गोंयकार हॉटेल घालूंक शकता आसत, ही डजंट हॅव दॅट मनी, ताचे खातीर भायल्यान हॉटेल घाला आसत, पूण रेस्ट ऑफ द टुरिजम इंडस्ट्री तेजो कितें फायदो जाता तो स्थानीक मनशाक मेळपाक जाय. म्हणल्यार प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल. स्थानीक मनशाचे इंटरेस्ट हाजे खातीर प्रायोरिटी आसपाक जाय, ताका प्राधान्य दिवंक जाय. हें आतां कशें दितलो ताचे खातीर मॉडल करूंक जाय. हो मॉडलान कितें हाय स्पेंडींग ट्युरिस्टाक तुवें इनवायट करपाक जाय. आतां खूब जागे आसात, मॉरिशियस आहा, मॉरिशियस म्हणटा एक्झॅक्ट गोंयचे भशेन आहा. जाय जाल्यार आमी तांचो मॉडल डायरेक्ट कॉपी करूं येता आनी इट इज यशस्वी मॉडल. ते आमी करूं येता आशिल्लें, पूण आमी तें करना. आमी खंय भलतेच खंयच्या खंय वतात. मदींच आमी स्पिरिच्युअल ट्युरिजम म्हणटात. मदीं म्हळ्यार आमी वी आर टॉकिंग अवर पॉलिटिकल आयडियोलॉजी. See, political ideology sometimes does not make the right economics. You have to tell your people, bosses in Delhi, कि बाबा राजकारण एक आणि इकॉनॉमिक्स दुसरें. ते प्रेशरायज करता दिसता. ते प्रेशरायज करता. आमकां दम ना, आमचो फाटीचो कोणो हाल्ला, हे फ्राक जाले आमचो फाटीचो कोणो, ताका सांगूंक तुका. हांव जेन्ना एनडीएन आशिल्लो तेन्ना हांवें प्रधानमंत्र्याक सांगलें की तुजे गुजरातच्यान लोक येतात आनी लग्न करपाक हांगा कोट्यांनी रुपया भोगतात आनी 10 वर्सांचेर तांचें म्युजीक बंद जाता. हें तुका बरें दिसता काय? एक मनीस एक 4-5 कोटी रुपया घालता आनी ताचें लग्न सुरवात जातनाच ताका पुलिसान बंद करता. इज दॅट ओके विथ यू? तो म्हणटा ना, कितें करप ताचे खातीर? सो ताचे खातीर आमी झोन्स करचे पडले, ताचे खातीर आमी डिफायन करचे पडले की कितले दीस आमी अलाव करतले. सो एवरीथिंग इज अ प्रॉपर प्लॅनिंग. सी, लॉज आर मेड टू सी दॅट such type of things are factored in. First you have to know your difficulties. पण आज बिंदास हे म्हणतात मंत्री की टॅक्सीवाल्या खातीर गोंय म्हारग जाला आनी गोंय म्हारग जाला म्हणून टुरिस्ट कमी येता. आतां टॅक्सीवाल्या खातीरूच जाला न्ही, विमानां इतली म्हारग जाला. हांव पयर मुंबयच्यान गोंया आयलो फ्रायडे, 19,000 रुपया हांवें तिकीट फारीक केलें फॉर अ नॉर्मल एअरफेअर. सादी म्हळ्यार बिझनेस क्लास कांय न्ही. 19,000 रुपया वन वे. कित्या खातीर इतलें म्हारग? कितें आशिल्लें गोंयांत त्या दिसा? हो त्रास आमकांय जाता. आमकां विमानान येतलो जाल्यार म्हारग तिकेट, ट्रेनी सगळ्यो फूल जाल्ले आसता, बशीर मागीर स्लीपर क्लास करून फाटीं कोण मोडून येवचें पडटा. सगळें जाल्लें. ही परिस्थिती कित्याक जाता? सरकारान तांचे रिजनल मॅनेजर्स ऑफ ऑल दिस एअरलायन्स तांचे बरोबर बसयता. डायनॅमीक प्रायसींग आसत, पूण तांकां सांगूं येता की बाबा आमी नेगोशिएट, मेक गोवा अफोर्डेबल फॉर अस टू कम. नाजाल्यार इट बिकम्स चीपर टू गो टू थायलँड एंड देन कमिंग टू गोवा. Why will people come here? Second, तुम्ही हांगा तांकां अतिथी देवो भव म्हणटा हांगा नाच. तुम्ही तांकां पिळटात मेळटा आनी येतात कोण हांगा, उरता कोण? बऱ्या रेस्टॉरंटान तुम्ही हॅरेसमेंट करतात, पयशे मागतात, हफ्ते घेतात पुलीस. एक रिसेंट इश्यू आयला कलंगूटच्या एका हॉटेलांतलो, जे 2 जाण थंय बिरयाणी खावपाक गेले. बिरयाणी कशी आशिल्ली ती म्हाका खबर ना, ताणें सांगलें ना, पूण ताणें खंय तो जो कोण पळय वेटर आशिल्लो ताणें पयशे मागतकीर ताका पिळ्ळो. म्हणजे हे कित्याक लागून अशें जाता? हे गुंडाराज. हे गुंडाराज कित्याक चलता? कित्याक कोणूच अकाउंटेबल ना. पण पुलीस डिपार्टमेंटान अकाउंटेबिलिटी जेन्ना फिक्स जाता, एक कितें हाडसो जाता, कितें तरी वायट जाता, तेन्ना कोणाक तरी गिल्टी म्हणून धरूंक जाय, सिद्ध करूंक जाय आनी ताका पनिशमेंट जावंक जाय. जे म्हणसर हें जावचें ना, जेन्ना म्हणसर तुका दिसतलें की भितरल्यान मॅनेज करूं येता म्हणून, तें मॅनेज करपाची प्रक्रिया जी चालू आहा तातूंत सगळ्यांक दिसता की खावप पिवप मजा करप गोंयांत कितेंय चलता, कितेंय करूं येता आनी कितेंय पुंजोवपा जाता. तें आज मेरेन हे सरकारान दाखयल्लें आहा. आमचे कडेन मेजॉरिटी आसा, आमचे कडेन डबल इंजीन सरकार म्हणून आसा, आमकां सगळ्या तरेचो सपोर्ट आहा, पूण अजून मेरेन गोंय रुळांत पावना. कित्याक पावना? कित्याक जायना? पळय, कित्याक आज आमचो रोहन खंवटो इंडियन मिनिस्टराक मेळ्ळो, थंय तो कितें म्हणटा की आपल्याक कॉन्सर्ट टुरिजम हाडची. नॉट बॅड, पूण हें सगळें हाडपाक तुका इतलो तेंप कित्याक लागलो? आतां इलेक्शन तें कितें म्हळ्यार तुमकां कित्याक दिसता? कित्याक लागून वेळ जाता? तांचे भितर कितें तरी आसा, समहाव तांकां भितर जी ड्रायव्ह जाय सरकारान ती ड्रायव्ह ना. सादी वस्त पळय तूं, हें जालें टुरिजमाचेंच. आमी आतां
नॉर्मल जातले हेल्थ सेक्टरान म्हणजे घराच्या ऑपोजिट हांगा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कोणूय जर गेलो जाल्यार ताजे कडेन बेड ना सो हे हॉस्पिटल बांदिल्लें काँग्रेसीच्या टायमार तेन्ना हेल्थ मिनिस्टर कोण आशिल्लो विश्वजीत राणे आशिल्लो दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्लो मागीर बीजेपी आयली हॉस्पिटल कंप्लीट जाली हॉस्पिटल कंप्लीट जातकच आमकां अशें दिसलें की 2 फ्लोर हे आमी आनी कितें करून दिवया अरे हॉस्पिटल म्हणटा ते 500 कोटी रुपया मोडून हॉस्पिटल बांदला ते फुडल्या 25 वर्सांचे गरजेक आमी पूर्णता हाडटले अशें म्हणून ते आमी चिंतून करतात सो फ्युचर रेडी जावपा खातीर तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आज तुका रस्तो येदो जाय हाजो अर्थ कितें येदोच रस्तो दवरता तुका येदो बांदता तूं येदो व्हडलो बांदून पसून तूं फुडल्या 25 वर्सांचे ट्रॅफिक कितें आसतलें ते कॅल्क्युलेट करून तूं रस्तो बांदता कित्याक नाजाल्यार आनी एक वयल्यान रस्तो येवंक शकचो ना सो ते भशेन आतां हें हॉस्पिटल केलां ह्या हॉस्पिटलान जर कोणूय गेलो पेशंट जाल्यार बेड फूल म्हणटा ते मागीर हॉस्पिटल केलां कित्याक आनी 2 फ्लोर ते काडून ते हाका दिवंक सोदता नर्सिंग कॉलेजी कसलें नर्सिंग कॉलेज खंयच्या पक्षान वा खंयच्या आमदारान वा खंयच्या मंत्र्यान केन्ना प्रॉमिस केलें की हांगा नर्सिंग कॉलेज जावचें म्हणून आमी केन्नाच म्हणून लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सडनली म्हणलें कित्याक ते 2 फ्लोर एक्स्ट्रा आहा ते हें करुया लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक कितें खबर आशिल्लें फातोर्डेचें वा साश्टीचें हांव आमदार आशिल्लो म्हजो अगेन्स्ट आशिल्लो दामू नायक आतां प्रदेशाध्यक्ष जालो ताणें कितें मागिल्लें नर्सिंग कॉलेज जावचें म्हणून नर्सिंग कॉलेज जाय कित्याक न्ही सो हांव तुका क्लियर आज एनावन्स करता की हाजेर एक लढो आमी म्हळ्यार उबो करपाची गरज आहा की जीएमसीन एक दोतोराचेर अन्याय जालो दोतोराक ह्युमिलेट केलो हांव त्या विशयाचेर येता इश्यू जर जाला जितले हॉस्पिटल आसा तुम्ही एक उदाहरण दिलें साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें प्रायमरी हेल्थ सेंटरान जर वचत किंवा सगळीं हॉस्पिटल आसा तांची परिस्थिती सेम आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी थंय परिस्थिती सारकी ना म्हणून एक रेफरल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केलां थंय 500 कोटी रुपया तुवें मोडल्या थंय तुजे कडेन जागो आसा थंय तुवें फक्त अपग्रेडेशन करूंक जाय हांव वचून तांचे सेंट्रल मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी हांवें मागलें की थंय एम्स हाडचें म्हणून कित्याक प्रधानमंत्री सगळ्या कडेन डिक्लेअर करता एम्स एम्स सो एम्स हाडचें म्हणून हांवें हें केलें मागलें ते एम्स तो म्हणटा हाडया पळोवया परते ताणें अनाउन्समेंट केलो पूण एम्स हाडपाचें काय फुडें स्टेप्स घेतले अशें म्हणून दिसना पूण आसा तो जागो काडून नर्सिंग कॉलेजीक दिता आनी हॉस्पिटलांत बेडां कमी मेळटा हें कितें ही फकाणां जालना सो विचार करचो पडटा की बाबा सरकाराक लोकांक कितें जाय ते खबर आहा काय ना काय सरकार सारको म्हळ्यार नम जाला की नंबर जाला आपूण पावरान आहा आनी अशे भिरकेचेर आसा की सरकाराक काय खबरूच ना कितें चल्लां अशी परिस्थिती जाल्या काय कितें हें आमकां म्हाका प्रश्न पडटा आनी ताचे खातीर म्हाका दिसता की जे भशेन पब्लिकांनी दोतोराक सपोर्ट केले पयलीं की दोतोरांचेर अन्याय जाता ह्युमिलेशन जाता म्हणून आमी सगळे दोतोरां बरोबर आसा आनी सरकारान माफी मागची सरकारान माफी मागली आज दोतोरांनी लोकां बरोबर एक कित्याक जावचें न्ही कित्याक बेडां तुमकां बाबा मेळना आमी हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें नर्सिंग कॉलेज करता ते कोणेच केन्ना जेन्ना मागूंक नाशिल्लें हें नर्सिंग कॉलेज आमी बरखास्त केलें हें नाकाच म्हणून हातूंत दोतोरांनी आमकां सपोर्ट कित्याक फर्स्ट सर्विस शुड बी टुवर्ड्स पीपल एंड द पब्लिक व्हाय इज अ हॉस्पिटल मेड इट इज टू सर्व द पेशंट्स नॉट फ्रॉम फातोर्डा alone from the whole district if you are having insufficient beds every day without fail it means that there is scope for growth and when you are giving the extra area to some other institution it means you want to kill growth so what is the hospital for district hospital सगळे फाटी रिकामो आणि थंय आमकां पेशंट आसा ते तुमगेर घाल्ले दिश्टी पडटा खंय जीएमसी सो तुमकां कितें दिसता हॉस्पिटलांत एम्प्टी ना बेड ना हांवें पयर एक एपिलेप्टीक पेशंटाक रिकमेंड केलो दोतोरा कडेन दोतोरान ताका हाजेर दवरलो व्हीलचॅराचेर 2 वरांनी म्हाका ताची बायल फोन करता तो व्हीलचॅराचेर आहा इज गेटिंग एन एपिलेप्टीक अटॅक फिट्साचो अटॅक आयला कितें चल्लां अरे आतां हें जर उलयलें व्हीआयपी कल्चर जालें एक लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव ताचे खातीर उलोवप ना
जो परतेन चिंतात सी इट इज नॉट ओनली अबाउट लुकिंग एट इश्यूज इन आयसोलेशन व्हीआयपी कल्चर कितें आणि इमर्जन्सी कितें हेही आमकां समजुपाक we have to concentrate on giving people what the taxpayers' money is all about. You have spent taxpayer money, तुझे बापाचे पैसे नाही आहे, तुझे मोडल्याचे पैसे लोकांचे पैसे, हे पैसे जे मोडल्या ते सारखे लोकांचे हितान मोडल्या काय की नाही आणि फुडार पब्लिक वेलफेअरा खातीर आसतलो काय की नाही हाजेर प्रश्न उतरावचो गरजेचो नाजाल्यार लोकशाही ना. सो लोकशाहीन आमचो जो रोल आहा तू आस्क क्वेश्चन्स, तू म्हणटलो इतले तू प्रश्न विचारता, तू वेळ उत्तरां आसा काय वेळ उत्तरां आसा पण आता जे कोण चलयता तांचे कडच्यान उत्तरां येवंक जाय, तांणी दाखोवंक जाय. तांकांय आमी प्रश्न विचारतले म्हाका दिसता तुमी मागीर ती उत्तरां मागीर आयकुची पडटली पण ती उत्तरां दिता तांकां उत्तरां दिवपाक चान्सूच ना, तांणी करून दाखोवप. ते म्हणजे तांच्या आज जे भशेन तांची परिस्थिती आहा पळय हाजे परस बरी परिस्थिती जावंकच शकना. तांणी एंटायर ऑपोजिशन पार्टीचे आमदारांकूच उखलले, तांचे कडेन मेजॉरिटी तांणी मॅन्युफॅक्चर केली. हे सेकंड टाइम म्हणजे पयलीं खबर मॅन्युफॅक्चर्ड मेजॉरिटी बेसिकली मॅन्डेट पब्लिकाची तुमकां रूल करपाची तशी परफेक्ट मॅन्डेट नाशिल्ली, ती तुमी मॅन्युफॅक्चर केली, उखलून हाडले, हायजॅक केली मॅन्डेट, हे सगळें करून जावन तसो आतां तुमी डबल इंजीन सरकार शकता, वचून तरी तुमच्या न्याय दिवपाक शकता. तूं सर्वसामान्य आज गोंयांत हें कितें आयलां की गोवाज justice delivery system, we are at the bottom of the list in the justice delivery system. What are we talking about? See, we are second highest in unemployment in the country. Our national average is 4.5% unemployment. Ours is 8.7%. Goa. So आम्ही जे भुरग्यांक शिकयतात तांकां एक बरे म्हणजे फुडार मेळचो म्हणून तांकां नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो. आम्ही सदांच म्हणल्यार की गोंय हे ल्हान स्टेट दाखले आणि हांगा अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू आसा. एम्प्लॉयमेंट जो जाय त्या हातूंत भितर तो तसो मेळना, जावं भुरग्यांक जावं जावं तरणाट्याक जावं जावं आनी कोणाकय जावं ते सरकारी जॉब आसतले प्रायवेट आसतले. पूण हाजेर एक प्रश्न म्हाका तुमकां विचारपाक जाय की कित्याक लागून गोंय गोंय ल्हान आणि जेन्ना इतले सगळे आमचे कडेन फेसिलिटीज तुमी आसा म्हणटा तेन्ना कित्याक लागून हो एम्प्लॉयमेंट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री जी गोंयांत आहा तांचे सगळे गोंयचे तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिवंक पूण ते दिनात. सिप्ला म्हणटा कंपनी तुका जर तूं सोडून तूं वचना तर तुका काडटात सिक्किमाक ट्रान्सफर करता. म्हजे एक मतदारसंघांत ते भुरग्याक आज सकाळीं केन्ना ही प्रेशरायज करून ताका सोडपाक लावप जे प्रायव्हेट इंडस्ट्री म्हणून हांव मागता मरे की 80% 75% रिजर्वेशन प्रायव्हेट सेक्टरांत जावचें गोंयकारांक. स्पेशलायझेशन आहा थंय ओपन इट अप नॉन गोवन मेन्यू स्पेशलायझेशन थंय पडटा थंय. अदरवायज नॉर्मल नोकऱ्यो स्थानीक गोंयकाराक जो कोंकणी आपल्या आवय भास म्हणटा तो डोमिसायल रिक्वायरमेंट आपलो फुलफील करता ताका नोकरी मेळूंक जाय. हांगा जनरल मॅनेजर भायलो आहा तो कारवारचो आसल्यार तो सगळो कारवारान हाडटा, तो सिंधुदुर्गाचो आसलो जाल्यार तो सगळो सिंधुदुर्गा करता. इतलेंच न्ही, हे सरकाराक इतली लज ना की ते वचून एडवर्टाइजमेंट थंय करपाक लागले. हांवें जेन्ना तो बोवाळ मारलो तेन्ना ते एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ जाले आनी मागीर मुखेलमंत्री आपुणूय इंटरव्यून जालो. पूण आज ती परिस्थिती तीच आहा. गोंयकार मनशाक हिणवून सारको त्रास दिवन ताका नोकरी सोडूंक जायना आनी सरकार ताका न्याय दिवंक शकना. सरकार हांवें प्रश्न विचारलो जाल्यार बाबूश मंचरान म्हाका उत्तर कितें दिता की देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ बाय व्हिच यू कॅन. Those companies are bigger than Goa government. Of course, and they have all been brought and given land in Goa to create employment. Take the case of Zuari. Zuari was given land by Babasaheb Banerkar to create industrialization for jobs. Then Zuari has been parcelized and sold for real estate. अरे इंडस्ट्रियल जमीन आपल्याकडे आसा ना, इंडस्ट्रियल जमीन कमी पडटा पूण ती इंडस्ट्रियल जमनीचे रियल इस्टेट करून तारी विकपाची ताणी 50,000 कोटी ताचेर जोडिल्ले आहा. ते 50,000 कोटी मदीं भितर जावन खाले. गोंयचे जनतेक कांय नोकऱ्यो मेळना आनी गोंयचो येदो व्हडलो ग्रूप 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ती उखलून आनी सुवारीन दिल्लान आनी जे कोण नवे कोण लोला प्रेस्टीज आयले ताणी सगळ्यांनी खाली. पर्सनल ग्रोथ आणि पर्सनल डेव्हलपमेंट झाला. ऑफकोर्स गोंयचो एंटायर लोन 36,000 कोटी आहा तो बायपावट जातो एक जुवारीची दिनाचे. सरकारान कांय केलें ना. आमी डिमांड केलो असेंब्ली
म्हाका सांगलें चल आमी एक्शन घेता म्हणून फुडें कांय केलें ना. सरकारान आपले कितें तरी तांचे बरोबर सेटलमेंट केलो आनी कामार गेलो. हें चालूच आहा. खंयच्याय मॅटराचेर तूं पळय, खंयच्या मॅटराक सोक्ष मोक्ष लागता. ह्या सरकारा कडेन खंयच्या पब्लीक इश्यूचेर सोक्ष मोक्ष लागिल्ले जाल्यार पळय तूं. ते मिडिया मॅनेजमेंट करतात आनी फेस्तां चालूच दवरतात. फेस्तां कित्याक चालू दवरतात? एक पयलीं एक प्रथा आशिल्ली रोमाक की मनशाक ताजे गुंगेनूच दवरप, ताका ते भिरकेनूच दवरप. ही सेलिब्रेट्स ऑलवेज सो दॅट ताजो मेन इश्यूज जे आहा एम्प्लॉयमेंट, प्रायस रायज आनी कितें म्हळ्यार ऑल दीस एज्युकेशन मेजर इश्यूज जे आहात ताजे वयल्यान डायवर्ट करता आनी पब्लीक ओपिनियन हे सेलिब्रेशन करून मोल्ड करता. सो आज एडवर्टिजमेंट इतलो जाता, इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणटा इतलो एडवर्टिजमेंट फंड आहा ताचे to advertise. That even the media has to do their line. You cannot speak against them. You have to speak with the government. लोकांक सुद्धा तुम्ही म्हणतात की ताणे एक तरेचे हिप्नोटाइज करून सोडला. करप्ट केल्या. लोकांक भ्रष्ट केल्या, मीडियाक भ्रष्ट केल्या. मीडियाक भ्रष्ट करप पूण मीडियाच्या इंटरव्यूआन सांगप व्हडलें बरें न्ही. पूण सत्य परिस्थिती अशी आहा की मीडिया खरी तुम्ही खंयचे मीडियाक भ्रष्ट म्हणटा खबर ना. आमी काय प्रश्न दिसता मीडिया ऑन द होल तांचेर दबाव हाडून तांकां आमी सांगिल्ली तीच वस्त पब्लीश जावंक जाय वा ती कवर जावपाक जाय असो जो अशी जी प्रक्रिया चालू आहा ती सरकाराच्या प्रेशरान मिडिया येता आनी करेक्ट पिक्चर दिवपाक पावना तेन्ना फेथ इन द मिडिया विल गो डावन. Public credibility of the media will go at the lowest. आणि हे जावपाक लागला गोंयांत आता आणि हे लोकशाही खातीर दुखद आहे. तुम्ही सगळे विषय म्हणले आम्ही सगळे विषय डिस्कस केले स्टार्टिंग फ्रॉम लॉ अँड ऑर्डर, टॅक्सी कराचे विषय असणे, हेल्थ केअर इश्यूज असणे किंवा एम्प्लॉयमेंटाचे विषय असणे आम्ही सगळे डिस्कस केल्ले आसा. आणि हांचेर सगळो बोवाळ जो आसा तो असो सदांच गोंयांत चालूच उरता. पूण सद्याक गोंयांत एक बोवाळ चालू आसा तो म्हणजे 14 जुनाचो. कारण 14 जून फाल्यां तुमचो बर्थडे हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलेंच. आमचे गोंयचे सगळे लोक सामके व्हडा उमेदीन वाट पळयतात. सगळे सोशल मिडियाचेर पळयले हाजेर उलयतात. आतां तुम्हाला बाजाराकूय सांगतालो की अशें अशें आसा हें तें करून लोक उलयता ते दिश्टी पडटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे इन एडवान्स. थँक्यू व्हेरी मच. आणि 14 जुनाक हो बोवाळ जावपाचें कारण म्हणजे तुमी एक व्हडलें बर्थडे सेलिब्रेशन दवरला फातोर्डा तुमच्या मतदारसंघात. 55वा वाडदीस विजय सरदेसाय गोंय हे तिनूय तुम्ही खंयच्या पद्दतीन पळयतात आणि गोंयकाराक तुमी कशें सांगतात? 55 वर्सां जेन्ना जाता मनीस जाणटो जातना तुम्ही जाणटो जाता म्हणला पूण म्हाका खूब जाणांनी विचारलें की खरेंच 55 कोणी म्हणपा लागला एज म्हणपा लागला कारण कमी करून सांगता तुम्ही म्हणपाले एज वाडोवंक सांगल्याची दिसता. हांव कलर म्हणटा तसो तितलो भुरगो ना. एज वाडटा सगळेच जाणटे जायत रावता. हे जाणटे जातना आपूण गोंया खातीर आपलें विजन जें आशिल्लें कंप्लीट करून पावतलो आनी पावलो ना जाल्यार कितले मेरेन आपूण घुमटतलो गोंयचे खातीर. आनी हें करपा खातीर गोंय म्हणून करतले आमी परते टू रिस्टोर गोवा टू इट्स ओन ग्लोरी जाल्यार वॉट इज द कोजेंट प्लॅन दॅट वी हॅव. आय थिंक दिस इज हाय टायम दॅट वी हॅव टू कम आउट. नॉर्मली राजकारणी कितें करता की बर्थडे चुकयता. सो तुम्ही म्हणतात की बर्थडेच्या निमित्ताने कितें तरी एक मोठे अनाउन्समेंट एक कसले तरी एक बरें एक कितें तरी सामकें एक अनाउन्समेंटाचे परस एक की बाबा तुजो निर्धार आसा की गोंयचे खातीर कितें तुजो निर्धार आसतलो आनी तूं कशे भशेन फुडें वतलो तें लोकांक क्लियर करप हें म्हाका दिसता म्हणजे कर्तव्य जाता. तें सांगूंकूच जाय लोकांक. सेकंड लोकांक अशें दिसता की राजकारणी बर्थडे अवॉयड करतात. एक की पयशे सारवार करतात. दुसरें की इलेक्शन असल्यारूच ते करतात नाजाल्यार करना. त्या वर्सा काही इलेक्शन ना जावं दुसरो आमी केल्लें ते 55 बर्थडे केन्ना येतलो खंयच्या वर्सा इलेक्शन आनी तें ट्यून काय हांव करूंक शकना. तशे भशेन आज जी दुर्घटना जाल्या गुजरातांत ती दुर्घटना जावन पसून बर्थडे आयला. दुर्घटना जावप आनी म्हजो बर्थडे त्यांचा ते I cannot be timed by me. I regret and I condole the deaths of all those who have died on the airways. The fact remains that in Goa we have to do as much for Goa and for the future.
And for that, we have to have a cogent plan. And we have to also know that if we are not able to do what we want to achieve, then there is a time that we have to say, okay, so I've been always saying many times about retirement age in politics. And राजकारणात आशय सेट करचें सगळ्या लोकांक पण प्रश्न पडला की विजय बाब जेन्ना असो तरेचो वाडदिवस सेलिब्रेट करता, बर्थडे सेलिब्रेट करता, म्हणजे एक खंयचे तरेचे अनाउन्समेंट येतले. हांवें जरी तो प्रश्न पयलीं विचारला, आय वॉन्ट टू रिपीट इट. कारण सगळ्यांची एक उमळशिकेन वाट जी आसतली ती म्हाका दिसता खंय तरी एक तुमचें जें भाशण आसा ताचेर आसतलीच. आनी कितें कितें तुमी सांगपाक सोदतले, कितें थंय तुगेलें एक म्हणजे एक कितें तरी हिंट तरी थंय जो आसतलोच राजकारणाविशीं. गोंयांत गोंयकार हांव जें कितें उलयता तें जर खरें दिसता, वो गोंयकारांचो दुसरो कितें तरी विचार आसा, वो विचार घेवन फुडें वचप, हें वाडदिवसाच्या दिसा संकल्प करप हो सारको गरजेचो. सो तूं कसलेंय एक हें करता, रेजोल्युशन घेता, तो एक नव्या वर्साक घेता ना तुज्या वाडदिवसाक घेता, तर वाडदिवसाक तूं एक तर संकल्प केलो की गोंयांत आपूण गोंय कशें तरी परतें हाडटलोच, वी वील टेक चार्ज ऑफ गोवा. आनी हाच्या खातीर गोंयकारां कडेन एक डायरेक्ट प्लॅन दितलो, ती ते विजन आनी ती क्लॅरिटी आसपाची गरज आसा. ती जर आज आमचे कडेन ना जाल्यार विदीन वॉट टायम आमी हाडटले हें आमी गोंयकारांक सांगचें पडटा. सो हांव त्या दिसा त्या भाशणांत हें क्लियर करपाक सोदता. आनी क्लियर करून म्हाका दिसता की सगळे गोंयकारांक स्वाभिमान आसा, सगळे गोंयकारांक आपले भितर अशें दिसता की गोंयांतल्यान गोंय चलूंक जाय, दिल्लीच्यान न्ही वा आनी खंयच्यान कलकत्त्याच्यान न्ही. म्हणून व्हेरी क्लियरली गोंयांतल्यान जर गोंय चलतलें जाल्यार गोंयांतूच गोंयचे प्रॉब्लेमाची सुटका आसूंक जाय. ती दिल्ली वचून मेळटली अशी गोंयांतल्यान आमी ही सुटका घेवन येता. एंड वी हॅव टू हॅव द वील फॉर दॅट. सो हॅव द वील, वी हॅव टू आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम. सो एक इश्यू जर पेडणे आसा, एक PHC, त्या PHCचो इश्यू जर म्हाका कळना, म्हाका तो खबर ना, जाल्यार हांव ताजेर उलोवंक शकता. हांवें जेन्ना तुमकां तुमच्या बर्थडेचेर विचारलें, तुमी डायरेक्टली पेडणे गेले, म्हणजे खंय तरी एक असो वास म्हाका येवपाक लागला की आतां बर्थडे जावन तुमी सामके फूल फ्लेजेड फातोर्डेचे पळय आसा, फातोर्डेचे आमदार, यू आर द फेस ऑफ फातोर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी आमी जेन्ना अशें गुजरात मॉडेल, दिल्ली मॉडेल म्हणजे आमी पळयल्यात, तसो एक गोवा मॉडेल जावं जाय तुमकां. आज जेन्ना आमी फातोर्डा मॉडेल म्हणटा, आमी जेन्ना गोंयांत जर पळयत जाल्यार आमी फातोर्डा मॉडेल पळयतात, जावं आमी बाकीचे सगळे. कारण हांव स्वता सदांच भोंवता आनी फातोर्डा भोंवता आसतना जावं तें नवें केल्लें दामबाब सर्कल किंवा बाकीची सगळी सर्कल्स किंवा ओल्ड मार्केट सर्कल, म्हणजे आमी पयलीं पसून पळयता आसतना फक्त एक सर्कल इज अ सर्कल हेच आमी पळयताले. सर्कल म्हणजे गाडी चार वटेच्यान येतल्यो ते एक कायंड ऑफ अ जंक्शन. पूण तें थंय बऱ्या भशेन थंय क्रिएटीव करून ताका घडयाळ करप किंवा जे पळय रवींद्र भवना कडले सर्कल आसा ताका दामबाब सर्कल म्हणून नांव दिवप. किंवा ही सिग्नल आनी सिग्नल सुद्दां तुमी अशे तरेन घाल्यात की लेफ्टान जर तूं वतलो जाल्यार तुका हो पीक पीक करून मारपाक नाका, यू कॅन डायरेक्टली गो एंड टेक दॅट लेफ्ट टर्न. सो हे सगळे जे पळय मॉडेल्स जे पळय आसा ते खंय तरी एक लोकय म्हणटात की हे मॉडेल आमकां आख्ख्या गोंया भितर फातोर्ड्याक पळोवपाक मेळटा. हे फातोर्डेचो मॉडेल आनी बाकीचे सगळे गोंयचे विशय आनी गोवा मॉडेल हे तुमी कशे कनेक्ट करतात? एक फातोर्डान मॉडेल एक सुसंस्कृत फातोर्डेकारांनी जो म्हाका सपोर्ट आनी स्वाभिमानी फातोर्डेकार जो म्हाका सपोर्ट करून आमदार केलो, आमदार करून म्हाका चान्स दिलो हे करपाक. आनी जो मॉडेल आमी इम्प्लिमेंट केलो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट, ह्या दिसांनी मुख्यमंत्री उलोवंक लागलो की जन भागीदारी, ही जन भागीदारी म्हणटा आमी एक्चुअली इम्प्लिमेंट केल्या फातोर्डे. लोकांक विचारून स्कीम हाडल्या, स्कीम हाडून लोकां कडेन गेले ना, स्कीम हाडचे पयलींच गेले की बाबा कितें आमकां जाय, खंयचो आमकां चड गरजेचो. आनी हे ओपोजिशन राजकारणान केल्लें आहा. वी हॅव बीन प्रोएक्टिव्ह वेन इन द ओपोजिशन. तुम्ही ओपोजिशन राजकारणात केलेल्या जाल्यार हांव आनीक एक क्वेश्चन कंटिन्यू करतलो, कारण तुमी जे स्वताच्या तोंडान म्हणिल्लें आसा. आज जेन्ना आमी पळयतात बाकीचे सगळे आमदार जे आतां थोडे मंत्री जाले, थोडे आमदारच आसात, ते म्हणटात की आपूण ओपोजिशनाक रावन डेव्हलपमेंट करपाक शकना म्हणून आपूण उडी मारून त्या वटेच्यान बीजेपी वता. पूण तुमचें एक उदाहरण आसा आनी हांव पॅरंट्स फ्रेंडली सांगता की तुमी ओपोजिशनाक आसतना सुद्दां तुमी इतले सगळे केल्ले आसा. हाजें हांव एक्झाम्पल म्हणजे 2012ची म्हाका याद जाता, हांव तेन्ना फक्त 12वी
पूण तेन्ना तुमी आमदार म्हणून निवडून आयले फातोर्डा पोलीस स्टेशन थंय जालें आतां म्हणटा तें म्हाका दिसता इट इज अंडर कन्स्ट्रक्शन न्यू बिल्डिंग आसा ती कालच दिसांनी एक ट्रॅफिक सेलाचें एक उद्घाटन जाल्लें आसा बाकीचे सगळे जे पळय प्रोजेक्ट्स आसा हे जेन्ना बाकीचे आमदार म्हणटात की आपल्याक बीजेपी वचूनच किंवा सरकाराक वचूनच ते करपाक जाय तेन्ना तुमी ऑपोजिशनाक आसतना ते कशें मॅनेज करता ना मॅनेज म्हळ्यार कितें हांव लोकांक कितें जाय संडे टायम्सान आयकता लोक म्हणटा आमकां ही वस्त मागीर ती खंयचे फोरमाचेर काडप एसेंब्ली दर लेटरांनी दर मुख्यमंत्र्या कडेन संपर्क साधून दर ती हांव करीत रावता कन्सिस्टंट आनी एक दीस नाल्यार एक दीस ती जाता दर्या तें जालें ना जाल्यार लोकांक घेवन हांव रस्त्यार कित्याक इशू लोकांचो इशू म्हजो न्ही लोकांनी सांगना लोकांनी आयडेंटिफाय केला की हो प्रॉब्लेम आनी हाका अशें सोल्युशन मेळुया आनी सोल्युशन मेळपा खातीर बरे भशेन बरे रितीन तांचे कडेन डिमांड आतां पुलीस स्टेशनाचेर खूब कडेन ट्रॅफिक पुलीस म्हणून जें जाता ते लोकांक नाका आसता आमचे दुसरे इश्ट जे आमदार आसा तांणी ट्रॅफिक पुलीस आपले मतदारसंघाचे कार्ड दितात आनी हांव उलटें आतां तें मागता पूण कित्याक लागून ते कार्ड म्हणटा ना ते कार्ड म्हणटा ते म्हणटा हॅरेसमेंट जाता तालाव दिता पुलीस आतां पुलीस हांगाय तालाव दितले आतां हांगा इशू कसो आहा आमी 4 मिटराचे रस्ते आशिल्ले 2012 आरडीएचे रस्ते लुइजीन फर्गरान केल्ले म्हणटात तेन्ना ते 4 मिटराचे रस्ते हांवें 15 मिटर केले लोकां कडेन मागून बरे भशेन पुलीस घालनासतना दादागिरी करनासतना FIR दिली आनी लोकांक सांगलें की बाबा तुमी सेटबॅक सोडा अशें सोडा रस्ते वायडन केले आतां हे रस्ते वायडन कित्या खातीर केले कित्याक लोकांक एक सवलत जावची बसी हाडून सिपलाच्यो थंय पार्क करपाक न्ही सो आतां बसी जर हाडून रस्त्यार पार्क करून एक्सिडेंट जावपाक लागले जाल्यार ताजेर कोण तरी ताळो तांकां दिवचो पडलो वा तांचेर बडी मारची पडली ती कोणें मारतली ट्रॅफिक पुलिसान मारपाची प्रायवेटली हांवें केलें जाल्यार ती गुंडागिरी जातली सो ट्रॅफिक पुलीस ट्रॅफिक सेल जाय जावचे पडले आतां तातूंत अशें जावंक शकता की तूं हेल्मेट घालना तूं वता तुका ताळो पडटा पयलीं थोडे दीस म्हाका गाडी पडटल्यो मागीर एक दीस डिसिप्लीन येतलें आनी एक प्रगतीशील प्रदेश दर ट्रॅफिक डिसिप्लीन ना जाल्यार आज जो फॅक्ट येता 27% वाड पेडेस्ट्रियन डेथांची जाल्या इन द फर्स्ट 5 months ऑफ दिस इयर म्हळ्यार जानेवारी टू मे सोंपोंक 27% वाड जाल्यार की रस्त्यार चलपी मनीस कसलीच चूक नासतना हो मनीस मेळ्ळो आनी ही पर्संटेज वाडत आहा आतां ही कित्या खातीर वाडटा ही कोण तरी सोरो पिवन चलयता नाल्यार कोण तरी हो टुरिस्ट येता ती रेंट कार घेता आनी मारता ओ खंय तरी एक जनरल इरिस्पॉन्सिबिलिटी आयल्या आमच्या वेळार आमी पडले जाल्यार झरगडटाले आनी कितें जातालें हांगा पडलो जाल्यार मनीस मरता फेटल एक्सिडेंट म्हणजे कांयशें जालें आतां हे कशें हाडप आनी टू गेट सम सेन्स ऑफ गोल रोड्स इज इट नॉट इम्पॉर्टंट इज अ पीपल रिप्रेझेंटेटिव्ह टू डू समथिंग अबाउट इट So here I try to work with the government to say get me a traffic cell. With the traffic cell, I want to see that there should be no roadside damages. There should be clean roads, clear roads. And then I will bring in public transport. CSR घेऊन इलेक्ट्रिसिटीचे चलपी बसी EV बसी सिटी बसी म्हणून चलोवपा जाता आमच्याच भुरगे चलोवंक शकता हें केलें जाल्यार रस्त्यार तूं गाडी घेवन वचचो रस्त्यार तूं गाडी घेवन गेलो ना जाल्यार कंजेशन कमी जातलें हे सगळे विचार करपाक आनी फुडें व्हरपाक खूब कडेन हांव मुख्यमंत्र्याचो एक व्हडलो क्रिटीक मोस्ट वोकल क्रिटीक आतां 2 दीस पयलीं वाडदिवसाचे पयलीं तो येता आनी पुलीस स्टेशन इनॉग्रेट करता म्हणजे बरोबर हातूंत राजकारण ना हातूंत ताजोय कमिटमेंट आसा बरें जालें तुमीच सांगलें कारण हे लोकांक प्रश्न क्लियर कट हे पळय हातूंत राजकारणाचो इशू ना रस्त्यार जो मनीस म्हणपाचो आहा एक्सिडेंट तो सांगून येना आनी तो खंयच्या पक्षाचो आसूं तो कोणूय म्हणटा खंयच्याय पक्षाचो आसूं म्हाकाय याद जाता एक दीस हांव असोच गाडी घेवन वतालो आनी सदांच तुमकां खबर आसतलें की मडगांव पोर्टा कडेन जे पुलीस रावतात स्पेशली ऑन विकेंड्स आनीक आमकां केन्नाय कोण हाडना म्हणजे कोण वळखता म्हणून न्ही पूण आमी सदांच एक तर गाडयेन आसतना पॅड घालून किंवा सारकें वेवस्थीत 2 व्हिलर आसतना हेल्मेट घालून वतलो एक दीस जालें कितें हांव गार्डना कडेन पाविल्लो आनी तेच जे पुलीस थंय आसतात ते गार्डना कडेन आशिल्ले आनी म्हजे मुखार जो कोण पळय आसा ताणें हेल्मेट घालून आशिल्लें आनी तो पुलिसांक विचारता की पात्रांव आपल्याक खबर आसतलें तुमी हांगा आसतलीं तुमी सदां त्या वटेन आसता न्ही म्हणजे
अशें हातूंतल्यान दिसून येता की लोक पुलिसांक मेळपाक नाका आनी आपल्याक ताराव करपाक नाका म्हणून हेल्मेट घालतात येतात दॅट सेविंग देमसेल्व्स. ना हाचे खातीर आतां तुमी इंटरसेप्टर तीन इंटरसेप्टर आमकां दिली. ते इंटरसेप्टर कशे की पुलीस तुका फुडल्यान चुकलो जाल्यार तो फाटल्यान आहा तो रडार करना, तो तुका फाटल्यानल्यान धरता. सेकंड तुजी स्पीड, तूं वयर कॅमेरा पळयता फास्ट येतना तूं कॅमेरा येता म्हणून तो स्लो जाता, कॅमेरा क्रॉस जावन तो परतो फास्ट जाता. पूण आतां एक नवें टेक्नॉलॉजिकल इंटरव्हेन्शन की बिटवीन टू कॅमेराज एवरेज जाता आनी तूं फास्ट केलो जाल्यार ते एवरेजीन हाय केलो जाल्यार तुका घरा कडेन ताळो हाडटा. आतां तांणी कॅमेरा घालपाचें केलें, रस्त्यार PPP मॉडेलाचेर सरकारान कॅमेरा घालपाक केले. हातून ताळो वाडटले पूण हातून डिसिप्लिनूय वाडटले. सो हे डिसिप्लिन आमी हाडूंकूच जाय रस्त्यांचेर. आमी जितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता तातूंत डिसिप्लिन जर जालो ना जाल्यार आमच्या UPचे भितर कांय डिफरन्स जावचें. आनी थंय फोन मारलो पुलिसेक विजयाचो मनीस आदो मनीस दादा मनीस ही दादागिरी जी चलता ती हांव फातोर्डा करून दिना. आनी स्थानीक मनीस बरे भशेन समजायलो, बरे भशेन ताका समजलें जाल्यार तो आयकून घेता आनी दे एन्जॉय वेल. गोंयकार सोरो जो भितर तो गटरान पडपी सोरो पिना, so he can control his drink. Women have been known to control their drink. So हे आमी आमच्या रक्तान आसा की टू हॅव गुड फन, हेल्दी फन. सो हेल्दी फनाचो कॉन्सेप्ट आमी फातोर्डांत यशस्वी केला. हे जर हात चलूंक शकता आनी वो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट ही भागीदारी करतली फातोर्डान जर जाता जाल्यार दुसरे मतदारसंघांनी कित्याक ना आनी फूल गोंयांत कित्याक ना. फातोर्डेचो मॉडल गोंयांत तें विचारपाक आशिल्लो कारण तुमी उलयता आसतना तुमी मदींच म्हणलें की पेडणेचो तुमी कितें तरी उल्लेख घालताय. आनी जेन्ना तुमी एक खंयचो जेन्ना पळय एक पॉलिटिशियन एक जेन्ना राजकारणी जेन्ना पळय पेडणेचो उल्लेख करता तेन्ना अशें दिसता की गोंय खंय पेडणेच्यान कॅप्चर करप म्हणटा. म्हणजे कितें तरी हातूंतल्यान एक म्हाका दिसता वास येता की फातोर्डा तुमी आसातच. आस्कोवा फॉरवर्ड पक्ष जो आसा ताचो एकूच आमदार आसा तो म्हणजे तुमी विजयबाब सरदेसाय जे आज फातोर्डेचे आमदार आसात. आतां जेन्ना तुमी पेडणेचें नांव घेतलां तुमचें अशें कितें प्लॅनिंग बी आसा म्हणजे सगळ्याक वचून गोंय वचपाक जाय. कारण जेन्ना सावथ गोवा जेन्ना कॅप्टन रियाटो फेर्नांडीस जेन्ना कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलो काँग्रेसीन तुमी तांच्या बरोबर गेल्ले बाकीचे सगळे आशिल्ले आनी यू वॉन द इलेक्शन जे 2022 जालें ना. 2022 सगळे अशें तशें तशें सगळे मॅच आशिल्ले आनी आमी 2024 पळयलें की तुमी जेच्या बरोबर केले तो कॅन्डिडेट जिखलो. म्हणजे तुमकां दिसता की सगळ्यांनी जर तर समजा अशें तरेन केलें आनी किंवा तुमी समजा जर तर गोंयभर पेडणे ते काणकोण जर भोंवले जाल्यार दॅट मुवमेंट वील चेंज. गोंयकारवादी शक्ती जी आहा त्यो सगळ्यो एक जावं. गोंयकारवादी आसपाक जाय. तूं गोंयकार फुडें गोंयकाराक दुसऱ्या गोंयकाराक व्हरतलो किंवा गोंय फुडें व्हरतलो हें जर तुजो फोकस आहा जाल्यार ही गोंयकारवादी शक्त्यो दुसऱ्या पक्षांनी आसूंक शकता. सगळ्यांक एक करूंकूच जाय. आनी हांकां जर एक केलें ना जाल्यार जे मनशाक बेनिफीट जाता तो मनीस गोंयाक न्याय दिना हें आज गोंयांत जाल्लें आहा. आनी एवरी इलेक्शन हॅज अ लेसन. सो 2022 इलेक्शनांतलें लेसन तुवें सांगलें की सगळे झगडले शिपडले आनी भलत्याक चान्स पडलो. 2024 इलेक्शन लोकसभेचें एज ऑल्सो अ लेसन की युनिटी कॅन गिव यू रीच डिविडंड्स. सो हें जेन्ना क्लियर कट अशें कळटा तेन्ना एकवट सगळ्यांक करप कित्याक ना. कोण तुका आडयता एकवट करपाक? खंयचो पक्ष सांगता की ना आपल्याक चलूंक जाय मनांतलो भंय काडच्या परस लोकांक लीड करूंक जाय. लोकांनी तुमकां समजूंक जाय. तुमी उदक म्हणलें की तुमी लोकां कडेन उलयतात संडे टॉक्सांतल्यान तुमकां जायते गजाली कळटात. आतां तुमी गोंयभर भोंवपाकूय तुमी तयारी करतात तें आमकां हांगा कळ्ळां. आनी समजा थंय वता वता थंय लोकांनी समजा सांगलें वी वॉन्ट यू एज अ फेस ऑफ गोवा इन अपकमिंग इलेक्शन जाल्यार तुमी कशे तरेन तें पळयताले? फेस म्हणटा तो हांवेंच म्हाका अपॉयंट करप न्ही. लोकांक जर जाय एक फेस जो भिन आसतना निर्भयपणान सरकाराचे विरोधान उबो रावता आनी आपलो पॉयंट आनी गोंयकारवादी शक्त्यांक एक करून गोंयकारवाद म्हणटा तो फुडें व्हरता जाल्यार म्हाका जर चूज केलो जाल्यार हांव ती लीड घेवपाक म्हाका कॅपेसिटी आहा. आनी एक वर्सान फुडल्या वाडदिवसाच्या पयलीं तुका हांव क्लियर कट सांगता खंय आमी कमी पडटा कितें फुडें जातलें हें
म्हाका दिसता हो फोकस आसपाक एक वर्सान गोंयचे सगळे कानाकोपऱ्यान पावूंक फुडल्या वर्सां तुम्ही वाडदिवस अशें पब्लिकली सेलिब्रेट करतले काय ना ते म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता 14 जुनाच्या पयलीं हांव असोच येता एक इंटरव्यू घेवया आनी वी विल डिस्कस एवरीथिंग. आतां आढावो घेवया एक वर्सान कितें केलें काय एक वर्स वाया उडयलें, कांयच करनासतना पेड्यार केलें काय एक वर्सान गोंयचे जनते कडेन वचून तांचे इश्यूज आयकून ताचें सोल्युशनाचो एक एजेंडा फॉर गोवाज फ्युचर हो तयार करपा खातीर गोंयचे जनतेचे फुडें वचपाक जाय, तांचे इश्यूज सोडूंक जाय आनी ते इश्यूज समजून सोल्युशनां आसतात ही सोल्युशनां करपाची मेन कामां जाता. एवरी प्रॉब्लेम हेज अ सोल्युशन. हांवें जेन्ना तुमकां गोंयकारांनी समजून फेस ऑफ गोवा किंवा फेस ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन म्हणून पळयलें जाल्यार कितें आसता तुमी उत्तर दिलें. आतां तुमी समजा फाल्यां गोंयचे मुखेलमंत्री जाले 2027 इलेक्शन जालें आनी इफ विजय सरदेसाय इज सीएम ऑफ गोवा जाल्यार तुमचें विजन कितें आसतलें? एक डिफरंट विजन जर इतले बेगीन सांगलें लोकां कडेन वचनासतना विजन कशें जालें पयलीं वच लोकां फुडें आनी विजन मागीर सांग. विजन लोकांक जाय तेच विजन, पूण पर्सनली एज अ विजय सरदेसाय कितें तरी तकलेक थोडे तरी कारण आदामी उदळ जशें म्हणलां तशें फातोर्डा मॉडेल खुबशे लोक जशें उलयतात तसो एक गोवा मॉडेल जर करतलो आनी तुमी समजा सीएम केले जाल्यार डोंट यू थिंक आय फील गोवा इज स्ट्रॉंग इनफ पळय आमकां आमची इलेक्ट्रिसिटी भायल्यान येता. इलेक्ट्रिसिटी वी आर नॉट सेल्फ सफिशियंट, इट इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल ग्रीड आनी वेस्टर्न ग्रीड. हें जर सोडलें तर उरिल्ले सगळे हातून आमी स्वावलंबी आहा, आमी स्वयंपूर्ण आहा आनी आमी आत्मनिर्भर जावंक शकता. स्वयंपूर्ण म्हणले तुम्ही, स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर म्हणटा आसतना गोंयकारांक वाटता ती ही तांची नॅशनल एजेंडा जाला की स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर हे सगळे आत्मनिर्भर भारत हे सगळे उलयतात हे स्लोगन्स. हातून कांय ना, हातून सगळो चड एडवर्टिजमेंट बरयला, एक्चुअल ऑन द ग्राउंड कांय ना. तूं म्हाका सांग इतले सेल्फ हेल्प ग्रुपां जेवणां दिवपाक लायली, मिड डे मील तांचे कॅन्सल करून अक्षय पात्रां घालता. गोंयच्यो बायल्यो कमी म्हणल्यार रांदपाक कमी जाल्यो, गोंयचें जेवण म्हणटा सामकें सुवादीक म्हणून वळखतात. इतले लोक ट्युरिस्ट गोंया येता जेवण घेवपाक, आमची शीत कडी म्हणटा ती फामाद, हीच आमची आयडेंटिटी. Everything has become a business model. It has become a business model, and the son of the soil is not being prioritized. His interest is not being prioritized. आमचे गोंयचे बायलांचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाकूच घेवंक जाय आशिल्लें. बीच क्लिनिंग जाता ते तांकां घेवंक जाय आशिल्लें. अस्सल गोंयकारपणूच घेवन जर फुडें गेलो जाल्यार गोंय उरतलें. नाजाल्यार आमची अस्मिता काबार जातली, आमचे संस्कृती काबार जातली आनी गोंय हें गोंय उरचें ना. हें जावंक शकता फुडले 5 वर्सां. आमकां जर आमी घरा धाडलें ना आनी एक क्लियर एजेंडा गोंय कशें फुडें व्हरतले, सगळ्या धर्माचे सगळ्या जातीच्या लोकांक बरोबर घेवन हें कशें व्हरतले ताचो एजेंडा फुडल्या वर्सां लोकां कडेन वचून तो एजेंडा आमचे कडेन तयार आसता. आनी तो जर ना जाल्यार वी कॅनॉट बी कन्सिडर्ड सिरियसली फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन. म्हणजे तुम्ही म्हणटा सिरियसनेस जर येतले जाल्यार 2027 आनी 2026 म्हणल्यार तयारी कंप्लीट जावपाक जावंक जाय. लोकां कडेन वचून लोकांची टेस्ट पास जावपाक जाय, फ्लूक शॉट पास जावपाक हांव मनीस. ऑन द कॉन्ट्ररी म्हाका केन्नाच वस्त खंयची सोंपी मेळूंक ना. त्रास पडटाच, सो त्रास हो आसतलोच. हो त्रास घेवपाची कॅपॅसिटी आसपाक जाय. लोकां कडेन वचून जेन्युइनली लोकांचे प्रॉब्लेम आयकूंक जाय. हे प्रॉब्लेम सरकारा कडेन वचून कोऑर्डिनेट करून सॉल्व करूंक मेळटा जाल्यार पळोवंक जाय. आज आमी केल्ले आहा. खूब कडेन हांव मुखेलमंत्र्या कडेन उलयता, फक्त गोंयचे फातोर्डेचेच प्रॉब्लेम न्ही, आनी खंयचे इश्यूजूय घेवन ताजे कडेन वता, फोन करता जाता. हांव खंयच्याच मंत्र्याक मेळपाक नॉर्मली वचना. आज मेरेन हांवें सेक्रेटरिएटांत परतो पांय दिवंक ना. जेन्ना हांव मंत्री आशिल्लो तेन्ना लास्ट केल्लो, ताजे मागीर परतो वचूंक ना. एकूच कितें एग्रीकल्चर पॉलिसी मिटींग दिल्ली, एक मिटींगेक हे म्हणजे आमचे भशेन जालें. म्हणजे एक फावटी आपल्या भशेन तिडक आयली की आपण त्या वाटेन वचप ना. तिडक कशी ती थोडे जाण कशे आसता. एक खूबदां आमी आयकलां की खंयचोय प्रपोजल फुडें व्हरपाक तेजी ही म्हणून वचचें पडटा, ही म्हणून वचचें पडटा, हे टेबलाचेर करून त्या टेबलार पावचें पडटा. हे आमी आयकताले. आमदार जावचे पयलीं म्हजो जो हें आशिल्लो येवन उलयतालो इतलो त्रास पडटा. हो त्रास केन्नाच घेनासतना आमी काम केलां, खंयच वचनासतना, पूण फॉलोअप करून म्हणजे
ऑफिस जे आहा ते ऑटो पायलटाचेर चलून लोकांक डेलिगेट करून दिवचें काम परस्यू करून फाटीक लागून ते काम करूं येतात आनी हे आमी यशस्वी प्रयोग फातोर्डान करून दाखयलो आहा. हो प्रयोग लोकांक बरोबर घेवन लोक जर खुश आहा सगळे समाजाचे आनी एक सेकंड जाता फातोर्डा मतदारसंघात कॉस्मोपॉलिटन नेचर इतलो दिसता तो खंयच्याच मतदारसंघात गोंयांत आसचो ना. फातोर्डान हिंदू म्हणल्यार बहुजन समाज आहा, बामण आहा, शेट कम्युनिटी आहा, नॉन गोवन्स आहा, सगळे केरळाचे आहा, उत्तर भारतीय आहा, हांगा नॉमॅडिक ट्रायब आहा, गवळी समाज म्हणून गवळी समाज म्हणटा आमी खंयच्याच मतदारसंघात एक कडेन बाबू गोळेकर थंय आसताले ते धनगर म्हणून हांगा गवळी समाज आहा जो आपले घरान गाय पोसता आनी दूध विकता. सो इट्स अ नॉमॅडिक ट्रायब. ही सगळ्या मतदारसंघात आसची ना. मुसलमान तिनूय सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम सुन्नी मुसलमान आले हादीस मुसलमान तबलिगी जमात क्रिस्तांव सगळे तरेचे क्रिस्तांव त्या सगळे बरोबर सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें गेल्ले आनी सगळे खुश आहात अशें म्हाका दिसता. जे खुश ना ते सांगतात की तूं हांगा चुकता ते आमी रिप्लेस करपाक ट्राय करतात द बेस्ट. आमी फ्युचर रेडी फातोर्डा हे आमी बरे फुडें व्हरल्या. आमचो मतदारसंघ दुसऱ्या मतदारसंघाची कंपॅरिजन 5-10 वर्सां फुडें आसूं शकता. दुसरे टुरिझम ओरिएंटेड मतदारसंघात सिबरेज अंडरग्राउंड आतां चालू आहा आमचे कंप्लीट जाल्ल्या. इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड आतां करतात आमचे कंप्लीट जाल्ल्या. जेन्ना टॉप 10 सायक्लोन आयलो सगळे गोंय विदाउट लायट आशिल्लें फातोर्डान एक वर करून लायट आशिल्ली. सो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉंग आसा. आतां रस्ते व्हडले केले रस्त्याक आमी दोनूय सायडीन वॉटर पायपलायन घालूंक सोदता कित्याक रस्तो फुटचो न्ही आनी हांगा बिल्डींग बी येता जाल्यार थंयच्यान उदक पिवचें सारें रॉकेट सायन्स न्ही. पूण हाजेरूय आमी बरे फुडें पावले 60% पावले 40% उरले. सो वी आर इन्फ्रास्ट्रक्चरली फ्युचर रेडी. आतां जाय कितें पब्लीक अवेरनेस बरी जाय नोकऱ्यो क्रिएट करपाचें कितें तरी हांगा जाय तें आमी करूंक पावूंक ना कित्याक हांव सरकारान तसो ना. नोकऱ्यो क्रिएट करपाक विजन तुजें विजन आनी एक्शन हॅज टू बी सडनली पुश्ड विथ सम सॉर्ट ऑफ अ गव्हर्मेंटल बॅकिंग. हें करपाक म्हाका चान्स पडूंक ना तें हांव करूंक सोदलो नाजाल्यार प्रायवेट एंटरप्रायज हाडची पडटली. पूण तें करप हो म्हजो फोकस आसता. नाजाल्यार आमची तरूण पिळगी एक्झोडस जातली मायग्रेट जातली भायर आनी आमी एक जाणट्यांचे ओल्ड एज होम कशें गोंय उरतलें तें जावंक फायदो ना. ताजे खातीर प्लॅन आसपाक जाय. ताजे खातीर म्हाका अशें दिसता की जे आमी कमोडिटीज हाडटात लायक कोल तो कोल हाडचे परस आमी एज्युकेशन हाडूंक जाय. पूण एज्युकेशन म्हळ्यार कितें कोण परूल आनी गणपत युनिवर्सिटी आमी आयबी कॉलेजीस म्हळ्यार येल स्टॅनफर्ड वॉटन हार्वर्ड तांच्यो एशिया पॅसिफीक युनिवर्सिटीज येवपाचें आशिल्ली ज्याच्या खातीर आमी हे प्रायवेट युनिवर्सिटी बील पास केले त्यो युनिवर्सिटीज तश्यो येवंक जाय. म्हळ्यार क्वॉलिटी इज इम्पॉर्टंट नॉट क्वॉन्टिटी. सो तें विजन गोंयांत मातशें कमी पडटा आनी ताजे खातीर गोंयचो ब्रँड गोवा जो आहा तो डायल्यूट जाता आनी ताजो व्हॅल्यू कमी जाता. ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाक कमी जाल्या हे इन्फ्लुएन्सरांचेर ब्लेम करूं नाका. ट्युरिस्ट कमी जाल्या बिकॉज गोवा वन इज कमिंग ऑन द फुट. टू देर इज नो गव्हर्मेंटल बॅकिंग फॉर गुड ट्युरिझम इनिशिएटिव्ह. सगळे हफ्ते चड जाता गुंडागिरी वाडल्या हे जे पिसफूल नेचर गोंयचो ना आशिल्लो ताजेर प्रश्न आसले. अशें सगळे ऑल इन ऑल गोवा नीड्स टू बी ब्रॉट. इट हॅज टू ती गाडी रुळार ती हाडूंक जाय. रुळार हाडपाक शक्ती जाय आनी युक्ती जाय आनी विजन जाय. हे विजन आनी शक्ती बरोबर तयार करपाक एफर्ट जाय. हो एफर्ट करपाक वाडदिवसाच्या दिसा एक संकल्प हांव करूंक सोदता. तो असो तरेन फुडें वचचो पडटा. बरे लोकांक समविचारी लोकांक गोंयकारवादी शक्ती सगळे एक करून फुडें वचपाक. परत एक फावटी तुमकां वाडदिवसाची उमेद परबी विशिंग अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. आणि हांव लास्ट म्हयन्याक एक सेमिनारांत आशिल्लो मुंबय. तुमी जशें म्हणलें की फातोर्डा 10 ते 15 वर्सां फुडें आसा
आणि हांव थंय सेमिनाराक आसतना थंय एक दिल्लीचो प्रोफेशनल स्पीकर आयलो. तो सांगतालो की जावं USA आसली, चायना आसली, जपान आसली, ताचे कडेन फ्युचर रेडी सिटीज आसात. आमचे कडेन मुंबय आणि दिल्ली कित्याक ना काय म्हणून. इवन ज्यो पळय मायक्रो सिटीज आसात आनी ताणें गोंयचें नांव घेतलेलें की गोंयाक पळयता आसतना कोण स्टेट म्हणून पळयना. स्टेटूच बट ते सी अर्बन बेस्ड ऑन सिटी. म्हाका दिसता ताका तो कॉन्टॅक्टाक आसा म्हणजे ताका एक दीस फातोर्डा हाडून जे कितें फ्युचर रेडी आसा तुमी म्हणलें ते दाखोवन तागेले जे व्ह्यूज आसा ते घेवचे पडटले. फ्युचर रेडी आसतना आमी आमची संस्कृती ती डायवर्ट करून खावना. फातोर्डान गोंयांत आसा अशें दिसूंक जाय. खूब कडेन जो डेव्हलपमेंट जाता तो डेव्हलपमेंट बरो दिसता पूण तो गोंयचो कसलोच कॅरेक्टर ताका दिसता जाल्यार फायदो ना. फातोर्डा हे गोंयांत ना. गोंय फातोर्डान दिसूंक जाय. आज आमी जेन्ना उलयतात खूब कडेन व्हडले व्हडले सरकाराचे प्रकल्प येता तातूंत गोंयकारपण खंय दिसना. गोंयकारपण जर दिसना आमचे गोंयकारपण म्हणल्यार कितें की आमी एग्रीकल्चर हे गेल्या 15 वर्सां 1 स्क्वेअर मिटर शेती जमीन आमी कन्वर्ट करून ऑन द कॉन्ट्ररी सरकारान खल्लेली जमीन जी सोदाची ती हांव कल्टिवेशन करपाक सपोर्ट करता. सगळे 600 शेतकरी एक आसा जांकां फुल्ली सपोर्ट करता फ्रॉम बी टू फर्टिलायझर टू हार्वेस्टिंग आतां ट्रॅक्टर आमी फाल्यां दिवपाचे आहा. सो सगळे हे करतात. एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी रुरो अर्बन नेचर फातोर्डाचो हो आमी चितो दवरतात आनी अर्बनायझेशनूय जाता एक सायड पूण एग्रीकल्चर सोडूंक ना. जे बांदेजान जाता ते हांगा न्ही. म्हाका याद जाता हाजे खातीर हांव जेन्ना अशें सोंपोवपाक पावलो तेन्ना एक प्रश्न कंटिन्यू करता. तुमी जेन्ना एग्रीकल्चर आनी जेन्ना डेव्हलपमेंट हे जेन्ना कनेक्शन केलें म्हाका याद जाता वेस्टर्न बायपास जो पळय आसा आनी थंय म्हाका दिसता खंय तरी एक स्टेटाचो इश्यू जाल्लो मदीं तो तुमी मागीर सॉल्व बिल्व केल्लो आनी ताचे खातीर खुबशे शेतकरी तुमचे बरे आनी तुमकां थँक्यू म्हणलें देव बरें करूं म्हणलें. सो हाजेर कशें कितें आसा कारण वेस्टर्न बायपास आसतना खंयच्याय म्हाका दिसता एग्रीकल्चराची जमीन आसा ती खंय तरी थंय मातशी पेड्ड्यार जावपाक पावली. वेस्टर्न डेव्हलपमेंटाक वताली करपाक स्टिल्सांचेर जर करूंक नाशिल्लें जाल्यार शेतां बुडोवन मातयेन भरून ती करचें पडटा. ते केलें जाल्यार आमकां भरती सुट्टी लागून ती सगळी बुडपाची. शेती थंय करूंक मेळना. तें जावचें न्ही. हांवें एक स्ट्रॉंग डिमांड करता की वेस्टर्न बायपास फातोर्डा मतदारसंघात ऑन स्टिल्स जावचो. कोर्टानूय हेजेर इश्यू जालो आनी कोर्टांनी हीच वोत स्टँड घेतलो. इव्हेंच्युअली आमी वेस्टर्न बायपास स्टिल्साचेर केलो पूण तो बाळावले वचून सकयल जालो. आतां बाळावले प्रॉब्लेम जाता थंय बुडटा थंय फ्लड जाता. हे आमी फातोर्डाक साबार केलें पुणून जावन वचून सिंटेशन इतलें जालें की माउंट ऑफ द रिवर तो भरला. सो हाजे खातीर उदक बॅक येता. इतलें सगळें करून ह्या वर्सा आमी खूब काम केलें प्रिमोशन इतलें करून पसून परतें उदक येता आनी शेती डिफिकल्ट जावपाक. पूण शेतकार प्रोएक्टीव आहा. शेतकार आपूण करतलोच म्हणटा आनी ताजे खातीर ताका हांव सगळो सपोर्ट दिवपाचो ना. आनी हें जर सगळें सारकें जालें जाल्यार नेक्स्ट स्टेज इज एग्रो टुरिजम. एग्रीकल्चर कॅनॉट सस्टेन ऑन इट्स ओन. हांव एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट. एग्रीकल्चर तूं जर घरचो लेबर हाडून करता जाल्यार तें सस्टेन जाता. तें जर तूं बिझनेस म्हणून करतलो जाल्यार तें टुरिजमाक तें अटॅच करून जाय आनी एग्रो टुरिजम हाडून जाय. एग्रो टुरिजम इको टुरिजम इको टुरिजम करपाक आमचे कडेन रानां ना. एग्रो टुरिजम करपाक शेताच्या मदीं बांदार एक रेस्टॉरंट करप. हांवें अशें चिंतलां की आमचे बायलां फातोर्डेचे बायलां हांवें असो मॅनिफेस्टो प्रॉमीस दिली की ह्या 5 वर्सां हांवें बरें सारकें क्लासी रेस्टॉरंट जागो हांव घेवन ताका हांव चलोवन दितलो वीच वील बी गोवन कलिनरी हेरिटेज आनी एग्रो टुरिजम म्हळ्यार शेतान वचून फार्म टू टेबल कन्सेप्ट ताजो एक पयलो प्रयोग आमी फातोर्डेंत करून दाखोवन दिवंक सोदतात गोंयकारांक की अशें करूं येता. शेत म्हणटा तें फक्त बिचार वचपाची गरज ना. तें एक हरवेचार शेतांचे मदीं शेक आसूंक शकता. तें आमी करूंक सोदतात आनी हे फुडल्या वर्सान फुडल्या बर्थडेचे पयलीं हे 100% हांव कंप्लीट करता. फुडले बर्थडेचे पयलीं आमी डेफिनेटली आनी एक इंटरव्यू घेवया. तर तुमी पळयलां आसतलें की कशा पद्दतीन विजय बाब सांगता की आपूण हे करपाक सोदता आनी लोक जशें सांगतात तशें तशें आपूण करतलो आनी लोकांकूय समजुपाक जाय की आपूण हे करपाक शकता.
आता प्रश्न असो येता एका वडच्यान जेन्ना आमी गोंय सरकार म्हणटात केंद्रातले आणि गोंयचे स्ट्रॉंग डबल इंजिन सरकार जे सध्या गोंयांत आसा तेन्ना विजय बाब तांचो पक्ष 2027 जेन्ना लोकां मुखार इलेक्शनाक वतले तेन्ना कितें चॅलेंजीस आसतल्यो किंवा त्यो ऑपॉर्च्युनिटीसाक कश्यो कन्वर्ट जातल्यो हे पळोवपाक मात आमकां खऱ्यांनीच खूब मजा आसतली. तर पळयत रावात गोंयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.